नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। कमी दरात बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा दिवच्या उद्देशान प्रारंभ झाली मणिपाल आरोग्य कार्ड योजनेत नाव नोंदणी करचे कार्य सुरू झाला। कारवारच्या जिल्हा पत्रिका भवनात आज झालेल्या प्रेस मिटिंगात मंगळूर केएमसी हॉस्पिटलाचे रिजनल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सफीर सिद्दीकी हेमी सांगले गेल्ल्या 21 वर्सां फाटी सामाजिक काळजेन बऱ्यापैकी इलाज कमी दरात लोकांक दिवूक आरोग्य कार्ड योजना सुरवात झाली। ह्या योजनेचो लाभ दर वर्स लाखांची लोक घेत आसात। ह्या वर्साचे नोंदणूक करचे काम बी आता सुरू झाला। कोविड कारणान घराक बशील खंयच्यान ऑनलायन मार्फत किंवा मोबाईल संख्या 7022078002 ह्या संख्येक कॉल करून नाव नोंदवून घेऊ शकतात। नाव नोंदवून जाल्ल्याले कार्ड घराक पावयची व्यवस्था बी केला अशें तेमी सांगले। My colleagues will share the entire details about the scheme. What I want to tell you is, this card actually has been. Apart from that, we just wanted to also highlight that every year we almost cover almost more than 5 lakhs population in Dakshin Kannada and other districts surrounding areas. So this year also we are hoping that it will go more than the 5 lakhs members to be covered in this, and they can avail the benefit of getting discounts in the hospital. Apart from that, as Sagi said, we are also coming in to the कारवार district for the vaccination. So once that announcement is being released, please widely publish this so that people from the कारवार can get benefited. ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಈಗ 21 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳುವುದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು। 3 लाखापेक्षा जास्त किमतीचो गांजा विकूक प्रयत्न करत आशिल्ले 2 युवकांक अटक करूक कारवार पोलिसांनी यश मेळयलें। कारवार शहराच्या कोडीबाग सागर दर्शन हॉला फाटल्यान गांजा विकूक प्रयत्न चलिल्ले बद्दल नक्की बातमी मेळिल्ल्यान पोलीस अधिकारी लोकांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे कारवार शहर पोलीस स्टेशनाचे PSI संतोष कुमार आणि इतर स्टाफ मेळून घेवन धाड घायली। गांजा विकते आशिल्ले कारवार सकरीवाडाचो रिजवान शेख आणि हब्बवाडाचो साहिल हेमकां ताब्यात घेवन तेमचे कडेन आशिल्ले 3 किलो 200 ग्राम गांजा जप्त केलो। जप्त केल्लो गांजा 3 लाख रुपयेचो आसा अशें अंदाज केला। हेमी दोगी जाण कारवारचे व्हड गांजा वेपारी जावन आसात। महाराष्ट्र राज्याच्यान गांजा हाणून कॉलेज विद्यार्थीक आणि इतर लोकांक विकताले, पण आता हेमी पोलिसांच्या ताब्यात आसात। गेल्ल्या 2 वर्सां फाटी येयल्ल्या हुंवारात आशिल्ली एक हँगींग ब्रिज मोड पडले। आता ह्या गांवांत संपर्क करता जाल्यार होडीत आधार। तर तो खंयचो गांव पळया ही स्टोरी। नई देगेच्या गावात संपर्क करच्या उद्देशान ह्या गावात हँगींग ब्रिज बांधिले। ह्या ब्रिजा वयल्यान ह्या भागाचे 10-12 गांवचे लोक धांवपळ करताले, जाल्यार गेल्ल्या 2 वर्सां फाटी न्हंयक येयल्या हुंवारान ब्रिज मोडले। तेन्नाच्यान ह्या भागात लोकांक होडयेचेर न्हंय पार करची परिस्थिती आसा। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या अंकोला तालुक्यांतल्या रामनगुळी ग्रामाच्या लोकांक न्हंय पार करूंक उपयोग जावचे उद्देशान हँगींग ब्रिज बांधिले। ते ब्रिज मोडपण 2 वर्सां जाली। आता लोक होडयेचेर वयतात। रामनगुळी गांवच्यान होतेत आशिल्ल्या गंगावळी न्हंयच्या किनाऱ्याचेर 10-12 गांव आसात। जुगा सारख्या आशिल्ल्या ह्या गांवांत वचूंक होडीत आधार जावन आशिल्ली। ह्या गांवच्या लोकांक न्हंय पार करूंक अनुकूल जावं जाय म्हणून घेवन रामनगुळीच्यान कल्लेश्वर गांव पर्यंत 2011 सालांत हँगींग ब्रिज बांधिले। जाल्यार ते हँगींग ब्रिज 2019 सालांत येयल्या हुंवारान मोड पडले। तेन्नाच्यान परत ह्या गांवच्या लोकांक होडयेचीच वाट धरची पडली। जाल्यार हिंगा एक बरे ब्रिज बांधून दिया म्हणून घेवन ह्या गांवचे लोक विनंती करते आसात। ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲುಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದೆ ಹೋದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ
ರಾಮಗುಳಿಯೂರಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ಮೊದಲೇ, ಈಗ ತೂಗಿಸೋತೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ತೂಗಿಸೋತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದ್ದು ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಗಿಸೋತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೋಟಿ ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಂದರೆ ದೋಣಿ ಇದು ಹಳ್ಳ ಬಂದ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈಗ ಸದ್ಯ ದೋಣಿಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಉಪಕಾರ ಆಗಿತ್ತು. ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳೋದಯ್ಯ. ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆದಷ್ಟೇ ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ जोयडा तालुक राज्यात प्रवास उद्यमात उत्तम अवकाश मेळिल्लो तालुक जावन आसा अशें हळयाळ MLA RV देशपांडे हेमी सांगले. जोयडा तालुक्याच्या श्री क्षेत्र उळवीत करोडांची रुपयेचे कामगारीक सुरवात करून उलयले MLA RV देशपांडे हेमी सांगले. श्री क्षेत्र उळवीत खूब रान संपत आसा. लोकांले त्रास वयतले जाल्यार ह्या रानात सुदारण जावूंक जाय, पण वन खात्यान सुदारणेक अडचण जाता. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक लोकांक सहकार दिल्यार सुदारण कठीण ना. पर्यावरण बी उरूंक जाय आनी सुदारण बी जावूंक जाय. सुदारण ना जाल्यार लोक जगतले तरी कशे? तशें म्हूण हांगा सुदारणेची गरज आसा अशें तेमी सांगले. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 51 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. त्यापैकी कारवारासह अंकोला 2, कुमटा 14, होन्नावर 9, भटकळ 1, शिरसी 5, येल्लापूर 11, मुंडगोड 1 आनी जोयडात 2 पॉझिटिव्ह केसीस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,111 लोक कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ले. त्यापैकी 51,044 लोक ट्रिटमेंट घेवन बरे जाले आनी 356 लोक अजूनही ट्रिटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 711 लोकांले मरण जाला. आयच्या इतलत न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.